नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवार कद्रा डॅमाचे उदक भरिल्ल्यान सार्वजनिकांक तिसरी आणि अंतिम पूर्व सूचना. कारवार अंकोला शासकीय रुपाली नाईक हेमका मंत्रिपदाची शक्यता. येल्लापूर देहळीच्या कंगराळ अरण्य नाशाची चौकशी करा, रवींद्र नाईक. खराब रस्त्या लागून जलकट्टी लागी मालवाहतूक वाहन पलटी. जगलपेठ परिसरात पावसाचा जोर, तेरेगाळी 5 दिवसाच्या काळखात पावसाचे उदक पिऊसाठी वापर. येल्लापूर तालुक्यात पावसाचा तडाखो, शिरशी रस्त्यावर धाळे. नूतन नगरात घर कोसळून एक गंभीर जखमी. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कद्रा जलाशयाचे उदक भरिल्ल्यान सार्वजनिकांक तिसरे आणि अंतिम पूर्व सूचना. कारवार काळी न्हंयच्या कद्रा डॅमाचे जलानयन व्याप्तीत पावसाच्या उदकान जलाशय भरला. कद्रा जलाशयाच्या उदकाची क्षमता 34.50 मीटर असून आज सकाळी 8 वाजताना ती 31.42 मीटर इतली पाविली. कद्रा डॅमाचे भितर येवच्या उदकाचो प्रमाण 23,723 क्युसिक इतले उरतला. 23,723 क्युसिक इतले उरता. तशें म्हूण डॅमात 32.50 मीटर उदक संग्रह जाले की जास्त जाले उदक डॅमाच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन ते भायर सोडताले आणि या डॅमाचे प्रति दिवसाचे भितर संग्रह जावचे आणि भायर सोडच्या प्रमाणाचे तपशील माध्यमां मार्फत सार्वजनिकांक प्रगट करतले अशें कद्रा डॅमाच्या संबंधित अधिकाऱ्यान सांगले. या वर्सा कद्रा डॅमात गेल्ल्या वर्सापेक्षा उदक जास्त संग्रह आशिल्ले आणि सतत पडच्या या पावसान उदकाची पातळी वाडत गेला. असोच पावस चालू उरल्यार उदकाचे प्रमाण 32.50 मीटर जावचो संभव असून सुरक्षतेच्या दृष्टीन न्हंय लगेच्या वास्तव्याक आशिल्ल्या लोकांक सावधानतेचो इशारो आणि आपल्या पाळीव जनावरांक सुरक्षीत जाग्यार व्हरच्या तयारेत रावचो इशारो दिला. तशेंच होळयेचो संचार, मच्छीमारी आणि इतर कामाक न्हंयेत कसल्याच कारणान उतरूं जायना अशें KPC लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यान कळयला. या विशयाचेर माहिती दितना जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले की उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सर्वसाधारण मे महिन्यात जास्त पावस पडचो ना. या वर्साक चंडमारुत वादळान खूप पावस पडलो म्हण पावसाच्या सुरवातेकूच पूर येवची साध्यता आशिल्ल्यान थोडे म्हळ्यार 3 गेटान कद्रा डॅमाच्या उदक सोडला जाल्यार टप्प्यात निरंतर लक्ष दितेर आसात अशें तेमी सांगला. कारवार अंकोला शासकीय रुपाली नाईक हेमका मंत्रिपदाची शक्यता. कारवार राज्यात BJP सरकार येवन 2 वर्ष जाली. राज्याचे मुख्यमंत्री बदलाचो विषय खूप चर्चेत असून तितूंतच राज्याचे मंत्रिमंडळ पुनर्रचना जावची शक्यता आसा. तितूंत कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमका मंत्रिमंडळात सामील करून मंत्रिपद मेळचे संकेत मिळू लागलात अशें कळयलां. मुख्यमंत्री पदार BS येडियुरप्पा हेमका बदलू जाय असा आवाज येतानाच राज्याचे BJP उस्तुवारी मंत्री अरुण सिंग हेमी बेंगळुरात येऊन गुरुवार दिसाक प्रत्येक शासकाली आपापल्या क्षेत्राच्या अभिवृद्धीची स्वतः माहिती घेतली. ही माहिती प्रत्येक शासकाकडच्यान अलग घेतली. तितूंत काही शासकान मंत्रिमंडळात पुनर्रचनाचो प्रस्ताव मांडलो. तितूंतल्या 5 ते 7 शासकाक सोडल्यार बाकी शासकाक मंत्रीस्थान मेळची शक्यता आसा. प्रत्येक शासकाली कार्यवैखरी प्रमाणे मौल्यमापन करून बाकीच्या कमी दर्जाचे क्षेत्र अभिवृद्धीचे काम केल्याक अलग लिस्ट करून नवीन चेहऱ्याक अवकाश दिवचे ठरयला. राज्यात BJP सरकाराची रचना जाल्यानंतर मंत्रिमंडळात शशिकला जोल्हे ही महिला एकैक सचिव जावन आशिल्ली जाल्यार तिगे क्षेत्राच्या अभिवृद्धी बद्दल समाधानकारक अशें कार्य दिसून येयले ना. त्या निमित्यान जोल्हे हेमका बदल करून रुपाली नाईक हेमका सचिव स्थान दिवन मंत्रिमंडळात सामील करून घेवचे संकेत दिसतात. कारण CMच्या आप्त सहायकाक आणि इतरा कडेन रुपाली हेमगेले राजकीयाचे नाते बरे आसा. तेका लागून CM सुद्धा या गोष्टीक हिरवो कंदील दाखोवची शक्यता आसा अशें कळयलां. उस्तुवारी मंत्री अरुण सिंग शासकाले अभिप्राय घेवन दिल्लीत वचून पक्ष वरिष्ठां कडेन चर्चा करून मंत्रिमंडळ पुनर्रचना करचे बद्दल निर्धार जावन बहुतेक जुलैच्या अखेर मंत्रिमंडळ पुनर्रचना जावची शक्यता आसा अशें कळयलां. पक्षाच्या वरिष्ठांन जर मन केले तर कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी रुपाली नाईक हेमका मंत्रीस्थान निश्चितच हितू संशय ना.
जगलपेठ परिसरात पावसाचा जोर. तेरेगाली 5 दिवसाच्या काळखात. पिवच्याक पावसाच्या उदकाचो वापर. जगलपेठ परिसरात पावसान जोरान मुसंडी मारिली आसा. वादळी वारासह पावस पडिल्ल्यान मोठी पडझड जाली आसा. त्याका लागून हांचे तेरेगाली गेल्ल्या 5 दिवसाच्या काळखात आसात. वीज नाशिल्ल्यान नळांतलें उदक ना जावन व्हाळांतलें आनी पावसाचें उदक सांठोवन पिवचें पडटा. एक कडेन कोरोना संकट तर दुसरे कडेन वीज नाशिल्ल्यान खदूळ उदक पिवचें पडटे लागिल्ल्यान आरोग्याचेर परिणाम जातलो अशी भंय नागरिकांक पडला. पावसाचो जोर आसतना सुद्दां वीज पुरवठा सुरळीत करचेसाठी पंचायत आनी इस्कॉन विभागाचे कर्मचारी काम करते आसात. वीज वाहिनीचेर पडिल्ले झाडां फांद्या बाजून करचेसाठी युध्द पातळीचेर काम सुरू आसा. येल्लापूर तालुक्यात पावसाचो तडाखो. शिरशी रस्त्यार धाळे. नूतन नगरात घर कोसळून एक गंभीर जखमी. येल्लापूर. जोरदार पावस पडटे आशिल्ल्यान येल्लापूर तालुक्याचे जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा. तालुक्यात अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात पडझड जाल्ली आसा. येल्लापूर तालुक्याच्या शिरशी रस्त्यावेल्या बेडती नदीचेर बांदिल्ल्या नवीन पुलाक जोडच्या रस्त्याक धाळे पडिल्ले आसा. तशेंच रस्त्या सकयली माती सुटिल्ल्यान धोका निर्माण जाल्लो आसा. येल्लापूर हांच्या नूतन नगरात पावसामुळे महाबळेश्वर नाईक हेमगेले घर कोसळिल्ल्यान तेमी गंभीर जखमी जालात. तेमचेर सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आसात. तेमगेल्या घराचे सुमार 60,000 रुपयाचे नुकसान जाल्ले आसा. येल्लापूर देहळीच्या कमराळ अरण्य नाशाची चौकशी करा. रवींद्र नाईक. येल्लापूर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या येल्लापूर तालुक्याच्या देहळी ग्रामपंचायत व्याप्तीत कमराळ अरण्य नाश अपराध कृत्याक वरिष्ठ अधिकाऱ्यालो वरदहस्त असून प्रभावित व्यक्तीच्या प्रभावान विना जमिनीच्या अपराध शोध कार्याक विलंब जाल्ल्या कारणान योग्य प्रकारची चौकशी करू जाय. परिसर नाशाक कारणीभूत जाल्ल्या अरण्य अधिकाऱ्या विरुद्ध उग्र आंदोलन करचे पडतले असे अरण्य भूमी हक्क वेदिकेचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमी सांगले. तेमी संघटनेच्या प्रमुखाबरोबर स्थानिक नौकर भवनात जाल्ल्या समालोचना सभेत उलयताले. जीववैविध्य आणि किमती झाडां खनिजयुक्त माती हेजी तस्करी करून सुमार 1 कोटी अरण्य परिसराचे नुकसान केले. तरी हो अपराध कृत्य पळोवन संबंधित अरण्य अधिकारी दोळे धापून कुड्डी जावन आसात असो रोष व्यक्त केलो. या दशकातच व्हड प्रमाणाचो परिसर नाश जाल्ले निमित्ती कमराळ अरण्याचे चित्रण या चर्चेत प्रदर्शन केले. परिसरवाद्यान कमराळ अरण्य हत्याकांडाचे स्पष्टीकरण प्रकट करचे असे रवींद्र नाईक हेमी आग्रह केलो. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಹಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದ್ರಾಳ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದ ಕುರಿತು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಗುನ್ನೆಗಳಾದರೂ ಸಹಿತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಂದ್ರಾಳ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತನಿಖೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಈ ನ್ಯಾಯದ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. खराब रस्त्याक लागून जलकट्टी लागी माल वाहतूक वाहन पलटी. जोयडा. एक तर जोरदार पावस आणि या पावसात रस्त्याचेर खड्डे पडिल्ल्यान वाहन मार्चाक खूप कठीण जाल्लें आसा. अशेंच एक वाहनाचो ताबा सुटिल्ल्यान रामनगर गोवा मार्गावेल्या जलकट्टी लागी माल वाहतूक गाडी कोसळ्ळी. जाल्यार कसली जिवीतहानी जावूं ना. जोरदार पावसामुळे रामनगर गोवा मार्गार वाहन मारतना चालकाक बरीच कसरत करची पडटा. वयल्यान मुसळधार पडतो पावस आणि रस्त्यार पडिल्ल्या खड्ड्यामुळे अपघात जाती रावतात. त्याक लागून अनमोड मार्ग हो पावसात अपघाती मार्ग जाल्लो आसा. या मार्गाचे काम पूर्ण जाता म्हटल्यान अपघात सत्र या रस्त्यार सुरू उरतले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 147 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 12, अंकोला 5,
कुमटा 30, होन्नावर 35, भटकळ 16, शिरसी 14, सिद्धापूर 9, येलापूर 7, मुणगोड 7, हळियाळ 9 आणि जोयडा 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळ्ळी. तशेंच 293 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 40, अंकोला 19, कुमटा 60, होन्नावर 48, भटकळ 24, शिरसी 41, सिद्धापूर 16, येल्लापूर 14, मुणगोड 19 आणि हळियाळ 12 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 50,771 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळ्ळी. तशेंच 48,625 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 1,459 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 160 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 1,299 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 4 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. कुमटा 1, होन्नावर 1 आणि मुणगोड 2. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 687 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.